कोंकणी भाषा मंडळ गोंय आयोजित 22व्या शणै गोंयबाब कथामळ सर्तीची मुळावी फेरी अंदू 26 ऑगस्टाक जातली। ही सर्त केंद्रीय पावंड्याचेर वट्ट 18 केंद्रांनी चलतली। ही कथामळ पयली ते चौथी, 5वी ते 7वी तशेंच 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी जातली, अशी माहिती कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हिणें दिल्या। शणै गोंयबाब कथामाळ दर वर्सा खूब व्हड जायत आसा, वाडत आसा आनी पयलीं जेन्ना सुरू जाल्ली तेन्ना खूब कमी केंद्रांनी जाताली, म्हणजे सगळे 12 तालुक्यांनी जायनाशिल्ली आनी आयज ही कथामाळ व्हड जावन वट्ट 18 केंद्रांनी पुराय गोंयांत ही कथामाळ एकाच दिसा म्हणजे 26 ऑगस्टाक कांय कडेन सकाळीं आनी कांय कडेन सांजची अशी जातली। सो वट्ट 18 केंद्रांनी चलतली, 12 तालुके वेगवेगळे आनी अतिरिक्त 6 वेगवेगळी केंद्रां आमी केल्यात, जी कुंकळी बार्देसांत आमची अंदू 3 केंद्रां जातात, फोंड्या 2 केंद्रां, तिसवाडी 2 केंद्रां आनी मडगांव 2 केंद्रां, अशी अतिरिक्त सगळीं केंद्रां धरून वट्ट 18 केंद्रांनी स्पर्धा जातली। आनी येदी व्हडली कथामाळ एकाच दिसा जेन्ना आमी 16 कडेन आयोजीत करतात तेन्ना 160 वयर जे परीक्षक आसात ते आमकां सांगाताक जोडटले आनी 300 वयर आवडटी कार्यकर्ते ह्या एकाच दिसा कथामाळेक आमचे कडेन जोडटले। ही कथामाळ जी आसा ती 3 गटांनी जाता, पयली ते चौथी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी अशे 3 गट। आनी आमी सगळ्या शाळांक एका तरेन सांगतात की तुमी शाळेन ही कथामाळ पयली घेयात आनी ताच्या उपरांत मागीर थंयचे जे सर्तक आसा ते केंद्राचेर धाडात म्हणून। सो त्या प्रमाणे बऱ्याचशा शाळांनी आमकां प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी शाळेंतूय बी जी स्पर्धा जाता तांकांय बी आमी प्रशस्ती पत्रकां दितात आनी तांचे बी जे जैतिवंत आसात ते मागीर केंद्र पातळीचेर येवन वांटेकार जातात। दर जे केंद्र पातळीचेर स्पर्धा जाता थंय दर एका गटांतल्यान आमी 2-2 सर्तक मागीर जिल्लो पावंड्याचेर हाडटात, पूण जर 15 पेक्षा सर्तक चड आसले जे खूब कडेन जाता जाल्यार अतिरिक्त कांय स्पर्धक आमी जिल्लो पातळीचेर हाडपाचो तांकां यत्न करतात। ह्या कथाकथन स्पर्धेची जी सगळी म्हायती आसा ती आमी हाच्या पयलींच धाडिल्ली आसा सगळ्याक। सो चडांत चड सर्तकांनी वांटेकार जावचे आनी जातले अशी आमची इत्सा आसा। पुरो 1000 वयर सर्तक केंद्र पातळीचेर वांटेकार जाल्ले, तो आंकडो वाडटलो हातून आमकां मात्तूय दुबाव ना।